सगळ्या देव बरो दीस दिवं. आज आमी कुशलकायेन रुजाय साहेबिणीची परब करतना तेरशेची मागणी आमी सुरू करूया. तुझ्या गोपान माये डी 5 पान 227 डी 56 पेज 227. सौतमंतां देवाक स्वर्गोद्विदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मरितान जल्मलो पावस पिलाता काल ताणें खूश सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगिपिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्ग पविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसिबी करूंक येतलो सौतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणेचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी उशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. यावेळेचे सजे 5 मिस्टर साहेबिणीच्या वर्काचे पयलो मिस्टर स्वामी जेजू क्रिस्त तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. ह्या मिस्तेऱ्यांत आयज आपापलो जल्माचो दीस पालटयल्या पासत मागुया ताका कुडी आत्म्याची भलायकी आनी सर्वय देवाचो आशिर्वाद. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी उशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे दायसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सर्वथा आमेन. आमचे जेजू शमकानी और आमकां म्हणूच्या उजांतली और सगळ्यात मॅन सरगार करून चोड गरज आसल्यान. दुसरो मिस्टर स्वामी जेजू ख्रिस्त 40 दिसांनी परजोई जावन स्वर्गार चडलो. हे मिस्टरांत आमी मागुया सगळे आमचे पिडीवून भाव भयणां बसत भोव करून हे कोरोना व्हायरस पिडीन सांपडलेल्या बसत तांकां देवाची पेकोवणी आनी बरी भलायकी फाव जावंक. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीर पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माई आम्हा बापयां खातीर विनोद कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. Om Jesus Bhusham Kanyaram Kaim Prajav Gently O Solatman Sargar Bukurun Sorgros Aslan तिसरो मिस्टर बासेलेलो पवित्र आत्मो जेजू आपल्या शिसांचेर पाठयता. ते उंचले कुळांत माय मारी सांगाताक मागणी करतना पवित्र आत्म्याचे देणे शिसांक फाव जाता. ह्या मिस्टरांत किरीत भाशेन आमी मागुया आमचे सगळ्या कुटुंबां पासत कुटुंबांनी मागणे कुटुंबांनी शिस्त कुटुंबांनी मोग मोयपास समजिकाय भोगसणे असले गुण आसूं आमच्या कुटुंबांनी तेर्साचे मागणे आमी दिसपटी चुकयनासतना करूंक. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृप्यान बोल्ले सर्वेश पौज्य दयसा ओस्त्रा मदें तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मुरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. Om Jesus Bhusham Kanyaram Kaim Prajav Gently O Solatman Sargar Bukurun Sorgros Aslan. चौथो अर्काचो मिस्टर स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत सोबारो सन्यांक वारमरीक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार गेली. ह्या मिस्टरांत मागुया आमी सगळ्या आमच्या पाप साहेबा बिश साहेबा पवित्र सभेच्या वडिलांक तांकां जाणवाय शाणेपण तांणी पवित्र सभेचो वावर मोगान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा ओसऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजूस. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जेतायसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्श तायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियांखातीर विनोद कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओम जेजूस बोश आमकां आनी आमकां म्हणून जेवजांतली वर सगळ्या आत्म्या सरकार करून चोळ गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्टर सांतिस्मृती नदीन म्हज्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी तिका केली राणी स्वर्ग आनी संवसाराची. जुंय आमची आवय आसा तुवें आमी सगळीं पावूंक किरीत भाशेन मरून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणांचो हे मिस्टेरांत उगडास करुया. भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां संवसारभर अंतरल्यांत. तांचो उगडास करून तांकां सर्गीच्या बापान आपले काकुतीन सासणाच्या विसवांत जागो दिवंक मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी वशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटा तितले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोत दायसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेश पौज्य दैसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सर्वथा आमेन. आमचे जेजूस भो शंका आणि अरम कायम पडायच्या औषधली व सगळ्यात म्या सरकार करून चोळ करत असलेल्या नमान राणी काकुतीचे माई तुझ की आमचे जिवीत अमृत आणि भरून सो आम्ही परदेशी तुका उलमत आमचे पदके माय आमी पदेसा उपरांत आमकां सुम्याचे क्रिस्तान भासालां ते आमकां फाव जावच्याक आमेन. 8:29 second verse. सुरवातेची गायन आमी गावुया. 19 सर्वेस्पराच्या मंदिरान पान 15 829 पेज 15 आमी दुसरो वेस गावुया. आयज देवान आमकां दिल्या दिसा आदिभोतांक वारबायेच्या येवन मिसाचो कोतकोत्यान करून सोबुया वेदी मुखार एक काळीज मोराची जावन सगळी देवाचे आटोया उपकार ओरोद बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सासनान सासनान. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो असलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावनो, आज पवित्र सभा खुशालकायेन भाग्यवंतांक मिरिया रुजारीची सायबिणीची परब करता. 7 ऑक्टोबराचे 1570 वर्साक 1570 वर्साक बॅटल ऑफ लेपांत झुजांत क्रिस्तांवांक टर्कीश मुसलमानांचे फौजेंतल्यान जैत मेळ्ळे आनी हे जैताचो उगडास करून पाप साहेब पिऊ 5 हाणें ही परब इश्टापली देवाक दिन भासून. ह्या जैतांत सगळे युरोपाचे देश एके भाशेन क्रिस्ती पोरजे लागीं उरले, भावार्थांत उरले. आमकां हे तेरसाच्या मागण्यांतल्यान वाटायली. झूज चलतना लोक आपल्या घरांनी रावन हे तेरसाचे मागणी करतालो आनी हे तेरसाच्या मागण्यांतल्यान जैत मेळ्ळें अशें सगल्यांक थावें जालें. A good Catholic who does not know and pray the rosary
is hard to imagine. अशें एकलो बरोयणार म्हणटा, a good Catholic, एक बरो कातोलिक जो तेरसाचे मागणे नको, तो म्हणटा आमच्यांनी चिंतूंक जायना. Can't imagine, it's hard to imagine a good Catholic who cannot pray the rosary. इतलें सादें, इतलें सोंपें, इतलें पॉप्युलर प्रेयर जे पवित्र सभेन आमकां दिल्लें आसा तेरसाचे मागणे. आज रुजाय साहेबांची परब आमी करता आसतना खुशाल जावया. आनी आमकां बुकरून लॉकडावन जाल्लें आसतना आमी आमच्या घरांनी आसतना हे पिडेक लागून आमी भिरांतीन आसतना सायबीण मांचो आदार, सायबीण मांचो पालो, सायबीण मांचो आसरो आमकां मागुया. आनी तेरसाच्या मागण्यांतल्यान ही पिडा आमचे वेली पयस जावंक आमची कोतकोतीत मागणी भोव करून आज ही परब समारंभातना उबारुया. आनी आमी सांत बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक तयार जावं. आमी जायते फावटी आळसायेन हे तेरसाचे मागणे आमच्या कुटुंबांनी चुकयला. जायते फावटी बेस्ती बांदिवन आमी मागण्यांचें मन आमच्या घरांत दवरूंक ना. देखून कोणती बरीत काळजान पातकेंचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोरपुरवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ताका सद्भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बक्षूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. रुजाय साहेबांचे मजतीन आज आपलो वाडदीस समारंभांतल्यांक लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्यांक बापाक उबारुया. तांचेर आशिर्वाद मागुया. कुडी आत्म्याची भलायकी. मरून गेल्ल्यांक शासनाची संस्काय बापान फाव करूंक मागुया. तशेंच मागुया तरेतरेचे पिडेंत कश्टवतले आमचे भाव भयणांक देवाची काकूत आनी पेखवणी. सोरपदवेदारा देवा, तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनांच्या दोंगरार तावन शीस जेरुसाल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसाल्याक लागीं उरता. शारान भितर सोदतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, माथ्यो, आफेवाचो पूत जाकोब,
आनी उर्बेवंत शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भावां भयणी बरोबर तशेंच हेरां ओस्त्रियां सांगाती ते सोगले एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टां म्हाका केलीं ओजापां, पवित्र ओचीत सदां ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तोल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मोनांत गोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोट्टिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. अब्राहमांक आनी ताच्या धुवा पुतांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. भागिवंत आंकवार मारये, तूं सदैव, तूं भोव मानेस, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तावन उदेवन आयलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमान तुका सुमया. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी तें ताणें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हळें, सायबा, जुवांवान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूंय आमकां शिकय. जेजून ताका सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अहें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाचे दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमचे रिणांत आसलेल्या सोगल्यांक आमी बक्षिता आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आज जेन्ना आमी रुजाय साहेबांची परब करता, आयच्या दिसाचें शुभ वर्तमान
आमकां सांगता जेजू मागणें करून आसलो. मागणें करून आसतना ताच्या शिसांतल्या एकल्यान तो मागणें करता तो पडलो आनी ताचेशी काळजी घेवन फुडें गेलो आनी म्हळें, सायबा आमकांय मागणें करूंक शिकय. आनी काय बरें जेजू आपल्या शिसांक आमचे बापाचें मागणें शिकयता. Our Father is the pattern of all Christian prayer. आख्या ख्रिस्ती मागण्यांचो संक्षेप जावन आसा जेजूच्या काळजांतल्यान आयिल्ले आमचे बापाचे मागणी. जंय आमकां हे मागण्यांत दोन बाजू मेळटात. एक बाजू देवाच्या संबंदान आनी एक बाजू आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताच्या संबंदान आमी सारूंक. इट हिंजीस on the divine and human element. एक फांकी बरोयणार म्हणटा, प्रेयर मस्ट बिगीन विथ गॉड. मागणें देवाच्या संबंदान सुरू जावंक जाय. बाकी म्हाजो त्रिजा म्हणटाली मागणें म्हळ्यार आत्मसमर्पण, आमचें जिवितूच देवाच्या हातांत घालप. सो मागणें देवाच्या एकचारान सुरू जाता. आनी देखूनच जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा, देवाचें राज, देवाची खोशी, देवाचें पवित्रपण, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. म्हणजे आमचे संबंद विथ द डिवायन, देवाचें पवित्रपण, देवाचें राज आनी देवाची खोशी. जाल्यार दुसरो बाजू जावन आसा न्हूच फकत पवित्रायेन बरोवंक, पूण आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत इट इन्क्लूड्स आवर नीड्स, आमच्यो गरजो. जेजू म्हणटा शिसाक, दिसपट्टो ग्रास माग, दिसाच्या दिसाक आमकां दी. आवर ह्युमन नीड्स, आवर डेली ब्रेड, forgiveness and protection from temptation and evil. आमचे संबंद, आमचे जेवणाचे वाटेन, आमचो दिसपट्टो ग्रास, आमचे भाव भयणांचे वाटेन एकामेकाक बोगसप. जेजू म्हणटा आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्यांक आमी बोगशिता आनी आमकां ताळणींतली वाटाय. भयणी भावांनो, God's divinity and our humanity are the two wings of prayer. We need both to fly to God. दोनूय बाजू आमकां जाय. आमी देवाशी उडून बेतल्या जाल्यार देवा वाटेन आमचे संबंद आनी आमच्या भाव भयणां बरोबर आमचे संबंद. आज ही रुजाय साहेबांची परब करता आसतना मागणें खूब आमकां म्हत्वाचें. जेजू जायते फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडटालो मागणें करता आसतना. आपल्या बापाच्या एकचारांत तो आसलो आनी हो एकचार घेवन कुरीस घेवंक आनी कुर्साचेर मरूंक ताका शक्ती आनी बळ मेळ्ळें. भाव भयणीनो, हे पिळेंत आमी आसतना, हे पिळेचे भिरांतीन आमचे घराचे दारां बंद करून आमी आसतना मागणी करुया. मागण्यांतल्यान देवाच्या संबंदान आनी भाव भयणीच्या एकचारान जियोवया. तेरसाचे मागणे एक व्हडलो उपाय आमकां स्वर्गीच्या राजाची चावी, स्वर्गीच्या राजाचें दार आमकां उक्तें जावं. तीच आमची आवय, जिच्या मागण्यांतल्यान आमी आमचे भावार्थाचे गूट नियाळटाव, आमचे सुरवणीचे गूट नियाळटाव. ते गुटांतल्यान स्वर्गीच्या राजाक पावूंक आज ही परब करतना आमकां कृपा मागून घेवया.
भेटवणीच्या वेळार गावुया तुकाच बापा C30:8 पान 40:4 C38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मुझे दिता तुका येतारे तुकाच बापा सोर मुझे तुझे से मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार को राहत कोशे तुझो मोए वो और कोटोरो शुको मो सोग्यांदियो तुकास बापा सोर मुझे पिता तुका एकाने तुकास बापा सोर मुझे तुझे से भयणी भावलो ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो मोड मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा आंकवार मुरेच्या हातांनी आमी आमची आयज देणी तुका भेटोवंक दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाडून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो रुजाय साहेबाचे पोरबीचे सुमयार नित्यांक वरमरेक आमी नोमान करतना एका थळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वन दिता तुजी किर्ती पोरगुट्टा. आपल्या अंकवारपणांची वळवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोडाचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गूट परगुटया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजी तुझ्या बोलण्याचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखा समोर भितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगात शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बी साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भावमणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारये देवाचे आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमृत आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनान आमेन जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सर्गीचे बापाक एकाच स्थळान उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां अंतरणी पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडला जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वाखेतांतली वाटाय कित्याक राज ओडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणेच्या ससनान आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया पीस देवाची संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत कर देवाची शिळे संवसाराचे पाप कटिली आमकां शांती दी वांकवार मरितान जल्मल्लो जिव्या देवाचो पूत आमकां आनी आपल्या शिसांक मागणी करूंक आपयता मागण्यांतल्यान बापाच्या संबंदान तसो येलो असले संबंदान आमी जिवंक फुडें सोदतली सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली ओत्मीक कुमन्यांचे मागणे म्हजे जेजू भू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां हे वेळार तुजे बोमळीत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका सुखायक कोट्टा तुजे सोशिलो कोच सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन
जेजू तुझे नाव R20 पान 185 R20 पेज 185. जेजू तुझे नाव बाबानी बोले ओढव्यान बोलगोटले मागीर उजाले जेजू तुझे नाव बाबानी बोले ओढव्यान बोलगोटले मागीर उजाले जेजू 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 साधू म्हाका जेजू 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 साधू म्हाका जेजू. प्रार्थूया. देवा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा, ह्या पवित्र संस्कारांत तुझ्या पुताचें मरण आनी पुनर्जीवन पळोवन संतोश भरीत काळजान आमी पोरगोडटा. हे आमचे सोडवणीचे गूढ हांगा ह्या संवसारांत भोगतीन समरंबून आनी ते अंकवार मारीच्या गुलाब माडींत भोगतीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोशांनी ताच्या कोश्टांनी आमी एकवटून मेले उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक आमी पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. सगल्यांक तुमकां आज रुजाय साहेबांचे पोरबे दिसाक उनुनीत पोरबी दिता. आनी जे भाशेन आमचे बिश्प साहेबान आपले प्रसिद्ध पत्रांत उगडास केला, हो म्हयनो ऑक्टोबराचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो हरशीं आमी आमचे कुर्सांची, आमच्या धाकटे धाकटे कापेलांनी, आमच्या इगोर्जांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत हे तेरसाचे मागणे उमेदीन भोगतीन कोत्तले. आतां आमी आमच्या घरांनी आसा, चुकयनासतना हे तेरसाचे मागणी करुया आनी एक एक कोण तरेतरेचे इंतेसां बसत आमी भेटोवया. आनीक सोडवणीचे गूट आमी नियाळटना आमकां सगल्यांक जेजून हाडिल्ली सोडवण आपणावून जेजूचे खरे शीस खरे गोवाय जावंक तेच माय मारी लागीं आदार मागुया. आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक आमी आज फेस्ताची पोरबी दिता आनी माईचो आलाशिरो आमकां फावो जावंक मागता. सर्वेस्पोर तुमचे भाग्योन मारी, तूं आमचो सदांच कालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजें ओडून हाडून शक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हणून वास दिता.
पोदवेदार माये आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळणीचे जोईत व्हरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मोर्न आनी तुज्या पुता सगळे सासणाचें जिवीत सदांकाल आदार दितेले माये आमचे पासत विनोदी कोर. प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे मायेचे एकाच उतरान गालिलेच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाखा सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेचे आसले काल आमी आज जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. ही आदाराची माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ मोरतेल्यांक पाव ताळणीत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी आमकां कोण गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी ही आदाराची माये व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कश्ट दूख हुस्के कुंती विघ्नां संकश्टां आनी निर्भाग हाडटले कुरीस ह्या अडचण्यांनी आमची दोयेन जोडटून कर. तुज्याच पुताच्याच कश्टांक आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोंसूंक आदार दी. आमची मागणी बापाक उबारुया. माय मारीचे मजतीन आमचे पाप साहेबाक बिश साहेबाक पाद्रींक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण आमी मागता. ए सोम्या मायेच्या आमकां आयक. समेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियोनशे कोर म्हूण आमी मागता. ए सोम्या आमचे मायवदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. ए सोम्या आमचे मायवदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या समेस भावर तेंच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. ए सोम्या आमचे मायवदेशी आमकां आयक. समेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगिशी कोर म्हूण मागता. ए सोम्या आमचे मायवदेशी आमकां आयक. आतां आमच्या मनांतल्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया. आमच्या घरांत शांती सोंसणिकाय समजिकाय घोव बायले आवय बापाय भुरग्यां मदें एकामेकाक मान एकामेकाचो हुस्को मागुया. आमचे पिडींत आसलेल्या भाव भयणांक भलायकी जाय तो आमचो लोक ही पिडीक बोर पडलेलो आसा. सायबीण मांची मजत तांकां मागुया. आमच्या मनांतल्यो गरजो बऱ्या विश्वासान तिजे थंय घालुया. भावार्थ्यांचे मागणे ही आदराची माई तुमगेरे सुशिवदा. देवाची सौदेणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्ता तावन तूं आमच्या पातकेचें बक्षणी आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळणीच्या वेळार तुका उलो मारून चुकोवन निर्भागी बाळां जायत म्हूण
जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जीव आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माये आतां आमी सर्वय समय आनी काळाचे क्रिस्तांवांक एकवटून मारीची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणाक आला आमकांच ओपून दिवया. नोमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्पोस तुजे तांसा मदीं तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भागीयोथी मुरगी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे बसत विनंती कर हे देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्या उपासनान आमकां फावो जावचें. प्रार्थुया. हे सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तुवें आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जी काळजांतान तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणेचो फोड सासणाच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. हे सोमया कुडीच्या अशक्तायेन कश्ट वतल्या तुजे चाकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुसलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीनूच तुजे दयेन ती बोलाकी जोडच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सभे आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन गावुया. रुजारी सायबिणी टी 40 पान 222 टी 43 पेज 222. Rosari Sahibi